पहिल्यान पयली हे हो आम इनॉग्रेट करता आसतना कोर्स बघता. त्याच बरोबर अटल सेतूचो फोंडाच्यान म्हापसा वचपी ट्राफीक हे परत सायडे पर्यंत आमी अटल सेतू वयल्यान वचपाक अलाव करता. सो दॅट 100% फोंडाचें ट्राफीक पणजेन येवपी आनी म्हापसा वचपी हे अटल सेतूचेर फोंडा आमा वयल्यान वयर सरपाचें. पणजे आमाचेर पणजेन येवपी ट्राफीक सकयल देंवपाचें आनी उरलेले अटल सेतू वयल्यान डायरेक्टली म्हापसा वचूंक शकता. इन फ्युचर आमी ट्राफिकाक तेय स्टडी कर म्हणा मडगांवच्यान येवपी अगेन मेर्शे सर्कला कडेन टर्न करून पणजे फोंडा आमाचेर घेवनूय बी म्हापसा वचूं येता. जेणे करून मेर्शे सर्कल आनी KTC सर्कल हांगा जे कंजेशन जाता हे कमी जातलें. जेणे करून ट्राफीक फ्लो स्मूथ फ्लो जातलो. 6 तारखे बेगीन वचूंक मेळटलें. 2 तारखे पर्यंत 2 एप्रिलाच्यान आमी एक अटल सेतूचो ब्रीज जो आसा तो परत पब्लिकाक ओपन करता. जेणे करून आमी दोनूय येवपी वचपी ट्राफीक सुद्दां एका ब्रिजाचेर मॅनेज करपाचो आमचो विचार आसा. जेणे करून फुडले 8-10 दीस हो दुसरो ब्रीज जो आसा हो क्लियर आमकां आनी एक 8 ते 10 दीस वयतले. म्हणजे 10 एप्रील पर्यंत 10 ते 12 एप्रील पर्यंत वतले. आनी तितके लोकांनी आमकां बेर करचें. एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, अटल सेतूचेर आमी जे म्हणजे कार्पेटींग वर्क जो करपाक जो आसा तो न्यू टॅक्निकेन करता. कारण आमी ऑलरेडी आतां जे तेजेर जो एक्झिस्टींग डांपर आनी एक्झिस्टींग येल्लें तें काडून उडोवपाचें काम हें करपा खातीर स्पेशल म्हणजे भारतांत 2च मशीन आसा. तेतूंतलें एक मशीन हांगा हाडलां तें सगळें काडून उडोवपाक. आनी तेजो जो लेयर घालपाक जाय विटामीन घालच्या पयलीं जो लेयर घालचो पडटा तो लेबर इंटेन्सीव आसा आनी मॅन्युअली काम करचें पडटा. म्हणून थोडोसो डिले जायत आसा. पण मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 10 एप्रील पर्यंत हे दोनूय ब्रीज जे आसा हे पब्लिका खातीर आमी ओपन करपाक शकतले. 10 ते 12 एप्रील पर्यंत ओपन करपाक शकतले. बट पयलो ब्रीज जो 2 एप्रील पर्यंत ओपन करता. आज आमी पणजे आम जो आसा परत एकदां हे फर्स्ट टायम आमी लोकां खातीर पणजे आम